हॉटेलांतलो वेस्ट तशेंच चिकन वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतल्यांचेर आतां खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें। संबंधीत गाडयेच्या धनियाक 10,000 रुपया दंड भरचो पडटलो ती वेगळी गजाल। तांचे गाडयेचो परवानो कायमचो रद्द जातलो। तशेंच पुलीस गाडी कायमची जप्त करतले। गांवांनी हाडून लोक कोयर उडोवन हळशीक करतात, ताका लागून ही पावलां उबारल्यात म्हूण मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें। सांखळे न्हावेले जाल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। भायलो मनीस जर कोण गांवांत हाडून उडयता जाल्यार तुमकां कळ्ळें जाल्यार एक फोन करा पुलिसांक 100 नंबर डायल करा। ताची गाडी आमी कायद्यान बदल केला, ताका डायरेक्टली आतां 10,000च्या भितर फायन घालतले आनी ताची गाडी पुलीस डायरेक्टली अरेस्ट करून दितले। तुमकां विटनेस राव म्हणून कोणाकूच सांगतना, तुम्ही फक्त एक फोन करून सांगपाचो अमक्या नंबरची रिक्षा आमच्या गावात खंय उडोवपाक येयल्या, पुलीस ती रिक्षेक सोदून हाडटा, ताची गाडी अरेस्ट करता, ताका फायन मारता आनी 3दा जर ती गाडी मेळ्ळा जाल्यार परमनंट ती गाडी भितर। ऑलरेडी आमी नवीन कायदो जो पास केला त्या नवीन कायद्यान हे सगळे हांव कित्याक सांगता, एकदां हांवें आमच्या नावेली टू शिमला रस्त्याचेर एका मेडिसिनचो कचरो पळयलो। हांवें चवकशी केली, हो म्हणलें कचरो खंयचो, कोणी तरी आपली फार्मासी बंद केल्या। हांव वाटेक वयता आसतना म्हाजें सदांच लक्ष आसता, मातशी गाडी भितर गेल्यार एक रिक्षा भर उडयल्या हाडून सोदून काड जाल्यार कोणी तरी फार्मासी बंद केली आनी कचरो हाडला आनी हांगा उडयला। म्हणजे मडगांवच्यान कचरो हाडून हांगा उडप ही लोकांक पाड संवय आसा। पण आमचो गांव स्वच्छ दवरपाक आमीच जबाबदारी घेवपाक जाय। कारण एक गजाल लक्षात घेयात, सरकार गांव स्वच्छ दवरपा खातीर निधी म्हणजे एमआरएफ शेड बांदता, ताका आमी पेलिंग मशीन दिता, ताच्या खातीर पयशे मोडटा, फुकट न्ही जाल्यार 78 लॅक्स आमी ताच्या खातीर स्पेंड केल्या। म्हणून आतां गांव निवळ दवरप ही आमची कंबायन जबाबदारी आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।